देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माकाचो 22 वोळ 1-6. हेरोदियस नांवाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवां वाग दवरलो आनी कोड्यो साखल्यो बांदून बोनकोणींत घालो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलें तें सारकें न्हय. पूण हेरोदीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी 2 वोंद मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवांवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सरतालो आनी तोरी कोशे मोनान ताका कान दितालो. बरी एक सोंद सापडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवराक, सोबाद्यांक आनी गालिलेयाच्या व्हड व्हड मनशांक जेवण केलें आनी त्याच हेरोदीची धूव येवन नाचली. आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सुपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवटवेचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जुवां बातिस्ताचें शींस. बेगीन भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान दातार जुवांवाचें सींस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरी जालो, पूण सुपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडेक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांवाचें सींस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोनकोणींत ताची घुमटी कातरली आनी शींस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून जुवांवाचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधीन निखिपिली. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. आयच्या वाचपान आमकां दिसून येता जुवांव बावतिसाचें मरण आनी ताची मरण रागा उदेशी येता. हेरोदियस ही वस्तोरी जुवांव बावतिसाचेर रागार आसली, कित्याक तो तांकां बरें तें जिवितान विचून काडूंक तांकां आड्डोतालो. पूण तांकां तेंचे पातकी जीण जेन्ना तो तांकां सांगतालो तें सारकें न्हय म्हणून तें तांकां मानवलें ना. राग जावन आसा देंवचाराचें, मोग जावन आसा देवाचो. रागाक आमी त्याग करून मोगाक वेंग मारूंक आयज देव आमकां आपयता आनी जेजू सारकी मोगाळ जावन देवाचें आपोवणें आमकां सोगल्यांक. आमेन.